जोन्स वंजेल अध्याय 1 वळी 20 आणि 9. देखून जेजूक पळयतस स्नानीक जुवा मळलो. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या हृदयाचे दोरा आणि म्हज्या उपरांत म्हणा, सोम्या जेजू देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटा ते. हांव तुका शरण येता, हांव तुका शरण येता, हांव तुझे आराधन करता. हांव आनी म्हजें घराणे, हांव आनी म्हजें घराणे तुझे आराधन करता, तुझे आराधन करता. येवकरिस्तांतल्या जेजू, येवकरिस्तांतल्या जेजू, तू देवाची शेळी, तू देवाची शेळी बापाच्या कुशेक सदांकाल खाल जाल्ली. तुझे मांस आनी रगत आमकां तू खावंक दिताय. तुझ्या मांसान आनी रगतान तू आमकां पसताय. तुझ्या मांसान आनी रगतान तू आमकां जीव दिताय. तुझ्या मांसान आनी रगतान तू आमकां सडवण दिताय. तुझ्या पवित्र रगतान तू आमकां बचावी दिताय. तुझ्या पवित्र रगतान आमची पातकां धुवन काडताय, आमची पातकां धुवन काडताय. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. एकडे वर जेजूक पळया, जेजूचे दिश्ट घाला. जेजू म्हणटा, हांवच तो जीव दिवचो उंडो, जीव उंडो, द लिव्हिंग ब्रेड. जोच्या वचनांत ताणें आमकां सांगला, हांव तुमकां अनाथ जावन सोडून वचना. हांव जियेता देखून तुमी जियेतेलात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतेलात. जेजूक आमी स्वीकार करया आमच्या जिवितांत. तशेंच आमचे कंसक्रार करया जेजूच्या पवित्र उड्याक आनी रक्ताक. ते येवकरिस्तांतय आमचे जिवीत, आमचे कुटुंब ह्या घडये कॉन्सेक्रेट करया. जोन समाजाला देसो म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. देखून आयच्या दिसा आमी खंय खंय धांवचे नाका. आमी येवकरिस्तांतय फाटीं धांवन येवया. येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमी फाटीं धांवन येवया. कित्याक तो आमकां ताचें मांस आनी रगत, जिविताचें खाण फुंक्याक तो दिता आनी हाचे वरवीं बाचावी आमकां मेळटा. देखून आमी ह्या वेळा आमचें जिवीत वैयक्तीक जावन समर्पण करया. आमची कूड, आमचें मौन, आमचें काळीज. रोमाकारां बरो अध्याय वळी 1 सांगता, ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावंक आमकांच आमी देवाक समर्पूंक जाय. आज आमचो आत्मो खंयच्याक समर्पिल्लो आसा पळया. म्हजें जिवीत खंयच्याक समर्पिल्लें आसा पळया. येवकरिस्तांतय आमचें जिवीत आसा गी. येवकरिस्ताच्या भोंवतणी आमचीं कामां जातात गी. येवकरिस्तांतय म्हजो मोग कितलो आसा. येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय हांव कितले फावटी येता.
भरवशान येतांगी, धैर्यान येतांगी, तो म्हाका बाचावी दिल्लो देव म्हणून येतांगी. म्हजे कुटुंब आज जेजूच्या ह्या भोव पवित्र कुडी रक्ताक स्वीकार करता गे. म्हज्या कुटुंबांतली हर एकल्याच्या दिसा समया मुखार येतात गे. ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत जेजून परत आनी परत सुमार 100 चड विविध जाग्यांनी ताणें कोणाक अनसय दाखयला. ताच्या काळजाचो कुडकोचो आमच्या मुखार आमच्या दोळ्यांक दिसचे बरी दाखोवन दिला. आनी ताणें आमकां सांगला, हांव जियेता, आय एम अ लिव्हिंग गॉड. हांव तुमचें मोदें आसा, आय एम रियल. तर आज सगळी आमी आमच्या कुटुंबांतली हर एकली ह्याच नीज जेजू थंय येतात गे, भात येतात गे. तुमचे हात दोन्ही मुखार धरा, उसवून धरा जेजू मुखार. जोशुआन ताच्या पर्जे लागीं उलोवन म्हळें, जोशुआ अध्याय 3 बळी 5, तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें आजापान करतलो. आज तुमी तुमकांच पवित्र करा. जेजूच्या कुडी रक्ताक तुमकांच समर्पण दिया, तुमकांच समर्पण दिया. हे वेळा तुमची सगळी कूड सम्याक समर्पण दिया. ह्या कुडीद्वारे आमी कितें कितें करता, आमच्या जिबेद्वारे, आमच्या करण्याद्वारे, आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या कानांनी कितें आयकून हे सगळें सोम्याक सवल्या उपरांत आमी तें करूंक शकता गे. जर जेजू ताची कूड आनी रगत आमचे थंय जियेता जाल्यार, आमी ताचें तेंपल जालें जाल्यार आयच्या दिसा आमची कूड ताका सहजल्ली जावन आसा गे. Am I worthy to have him in my heart? म्हज्या जिवितांत, म्हज्या काळजांत जेजूक हांव अवंक शकता गे आयच्या दिसा. आज जायतीं जाणां मोगाच्या भावान आनी भयणीन आपल्या कुडीद्वारे ह्या तेंपलाक जेजूक तिरस्कार करना हांव. आमच्या वायट जिणयेद्वारे आमी तिरस्कार करते आसा. आमचें मन जेजू थंय ना, आमचें काळीज जेजू थंय ना. आमी करचीं खंयचीं कामां जेजूच्या मोगाक लागीं जाल्लीं नात आसतलीं. Today consecrate yourself, consecrate your heart to the body and blood of Jesus. Consecrate your life once and for all. Give yourself totally to Jesus, to the most holy body and blood of Jesus. समर्पण कर तुझ्या सगळ्या कुटुंबाक. दिन वस्तव येसू मिया, तुवें केल्यास उपकारा. जिवीत आमचें समर्पित हांव, सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागता. अपूर्व्या संवसारान आमकां रचले, शेगुणी माय बाप फावो केली. भाऊ भयणी संगी कुटाम दिले, अर्घा अर्घा येसू मिया. अपूर्व्या संवसारान आमकां रचले, शेगुणी माय बाप फावो केली. भाऊ भयणी संगी कुटाम दिले, अर्घा अर्घा येसू मिया. काळजांत तोंडीन वाचतां येसू मिया. तुवें केल्यास उपकारान, जिवीत आमचें समर्पित हांव, सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागता. अर्घा अर्घा सोम्या गायता.
घडयेन घडी तुका दिन वाचताव सेवेन तुझे मुकली जिणी नंदन जाऊं दी ये सोम्या अर्गा अर्गा सोम्या गायताव घडयेन घडी तुका दिन वाचताव सेवेन तुझे मुकली जिणी नंदन जाऊं दी ये सोम्या काळजांत दिन वाचताव ये सोम्या तुवें केल्ल्या उपकारांक जीवित आमचे समर्पिताव सेवेन तें पवित्र कर सोम्या मागताव. सत्मंतान देवाक सर्वपदरा बापाक सर्गा आणि प्रितमेच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्याक जो पवित्रज्ञ करबे समोलो अहंकार मर्यादा सलमलो हाताने कसले ताका क्रुसार जडलो तो मेलो आणि ताका आनी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तसेच मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसीब करून घेतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जीवन पावन सस्नाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची आमच्या स्वामी आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परिक्रम जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर.
sacrament most